येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेखपेळाचे हेडलाईन्स. तारगळे 17 वर्षाच्या भुरग्याचेर जाल्ले एसिड अटॅकान राज्यात पातळ्या खवदळ. पुलिसांनी दोडा मार्गच्या एका दुबाविताक एसिड अटॅक केसीत केला अटक. साश्टीत तापत चल्ला राजकारण. आदलो आमदार मिकी पाचेकोन आपाच्या वेंझी वेगशाचेर पेटयले फार. दक्षिण गोंयची सर्त कांय म्हयन्या पयलींच जाल्या सुरू. साश्टीत आपाचे वर्चस्व धोक्यात, लोकांक पडला प्रस्न. स्मार्ट सिटीची लायल्या वाट. कोट्यांनी पयशे खर्चून ना फायदो. आता मडगावची लायतात वाट. मडगावकारांनी उक्तायली खंत. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात आता मेरेन एका पक्षाकडेन सगळ्यांत चड आमदार भाजपाचे आसूं येतात. पण मुखेल प्रस्न असो आसा की इतलो कळाव कित्याक जाता. मंत्रिमंडळात खूब अपेक्षित फेरबदल हुमकळत आसा. खाती निश्चित जायनात आनी पक्षांतले भितरले लोक लेगीत घुसपल्यात. तांचे भोवमत आसून लेगीत फाटी फुडें कित्याक जाता होवूय एक प्रस्न. एका मंत्र्याक पयलीच बढती दिल्या, दुसरो आपली कामां करपाक अस्वस्थ आसा अशें म्हणटात. आणि कितल्याशाच खात्यान पुराय मोडतोड जावची न्हय हे खातीर मुख्यमंत्र्याक वैयक्तीक हस्तक्षेप करचो पडटलो. म्हणटकच निमाणे तो निर्णायक कारवाय करून आपल्या पंगडाची फेररचणूक करतलो काय सध्याच्या प्रशासनाक विरोध वाडत आसतना तो फकत किरकोळ फेरबदल करतलो. तेच परी भाजपा उचेल्या गियरांत आसा. कार्यावळी चालीक लायतात, प्रकल्पांचे उक्तावण करतात आणि व्हड प्रमाणात प्रसार करपाचे यत्न करतात. विरोधी पक्ष सध्या वंचित आसूं येता, पूण राजकारणाच्या मळार आत्मसंतुष्ट जावप हे विध्वंसक थारूं येता. दिल्लीन मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान राजकीय अफवांची चक्र बरीच नेटान घुवत आसा. भाजपा हायकमांडान तांकां कामगिरीच्या मुल्यांकना खातीर आपयल्यात. कांय मंत्रिमंडळांत व्हड वादळ जावचे पयलीं हो शांततायेचो खीण आसा. कला आनी संस्कृती मंत्र्याक अचकीत काडून उडयले उपरांत आता फुडें कोण बरखास्त जातलो हाचेर लक्ष केंद्रीत जाला. आणि जो वयल्या फुडाऱ्यांमदीं सुवात मेळोवपा खातीर पक्षा भितर स्वताक स्थान दिता हे फकत फेरबदल करपा परस चड आसा. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत भिरांकूळ घडणूक लोकांच्या माथ्यार आटयो घालता ती म्हळ्यार आयज धारगळे जाल्लो एसिड अटॅक. बशीची वाट पळयत रावपी 17 वर्साच्या भुरग्याचेर बालदीभर एसिड घातिल्ल्यान गोंयांत डर का माहोल जाला. आमचे गोंय आदल्या सारके सेफ उरला वय दर एक गोंयकारांक भंय पडला. मजगती पुलिसांनी ह्या घडणुकेचेर महाराष्ट्र दोडा मार्गच्या एका दुबाविताक करसवाड्यार अटक केला. आयकात ह्या घडणुकेचेर येयल्ल्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया. जो देश आयज डेव्हलपमेंटाच्या नावाचेर फुडें वयता, प्रमोद सावंत सांगता आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा. आनी जे आत्मनिर्भर जर जावपाची गरज आसा जाल्यार सगळ्या हेतून प्रोटेक्शन खंय, संरक्षण खंय नागरिकांक. तो अक्षरशः रस्त्यार धांवतालो, रडटालो, लोकांक साथ घालतालो आणि साथ घालून कोण रावूंक ना. एक व्यक्ती 2 जण कोण येयल्ले ते स्कुटरीन त्यांच्यानी काढले आणि ऍसिड मारले आणि वन साइड कंप्लीटली जळलेली आसा. दोळे त्याचो गेल्लो आसा अशें आयकूं येता. ह्या ऍसिड अटॅकाचेर मनीस काबार जाता अशीच जी घडणूक आसा ही धारगळ हांगा जाली. एक 16 ते 17 वर्सां भुरग्याचेर 2 जाणांन येवन इतले चड क्वॉन्टिटीचे एसिड मारले आणि सद्याक हो भुरगो जो आसा हो सद्याक मृत्यूशी झगडटा म्हणटा ते भशेन आसा. सद्याक ताका बांबोळे हांगा उपचार चालू आसा. आमी एकूच सांगतात की हे एसिड मारपाची जे कोण मारले आसात हांकां कडक कारवाय जावची आनी तांकां बेगीच्या बेगीन धरचे आनी तेंचेर कडक तांकां शिक्षा जावची म्हणून मागतात. हे एसिड येता खंयच्यान आनी मेळटा कोणाक हेजेर सद्या क्वेश्चन मार्क जाले कडेन आसा. आतां एसिड म्हणल्यार कोणाक घेवन कोणी मारपाक शकता. ह्या एसिडाचेर खंय तरी इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी चवकशी जावपाक जाय. कितें तरी हे प्रकरण आशिल्लें ते प्रकरण कितेंय प्रकरण आसूं तूं एसिड उडोवपाक शकता काय ना हो प्रश्न. आनी एसिड हाडली खंयच्यान आनी हाडली खंयच्यान खंय विकली ताका एसिड कसली एसिड उडयली तो भुरगो जोडून वचसर. फुटेजूच ना कॅमेरा ना हुंय गायलोले. हांव मागता आतां सगळे पंचायती ज्यो पंचायत आहा आमच्या गांवांनी सगळ्या आमच्या गोंयांत तेणी थिंगा कॅमेरा घालपाची गरज आहा. कित्याक कॅमेराचेर कितें हे भाशेन तर इश्यू जाले पुलिसांक इझी सोल्युशन जाता की मनशांक धरपाक. आनी हांव मागता आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन हेजेर एक्शन घे
आणि हे ल्हान भुरगो यंग यूथ भुरगो हेचो फ्युचर आता कितें हे भाशेन एसिड घालप हांव मागता देवान तेका साल्वार करूंक आनी पोतून त्याच्या माय पायच्या त्याच्या हांग्यान तेका पावूंक बरे भाशेन आनी सीएमान आमच्या हेचेर एक्शन घेवंक कोणे घायला हांकां स्ट्रिक्टली हेंचेर एक्शन जावपाक जाय. जे पळय आयज कितें हाडलेले पळय तेणी ते काळेच आसले की एक तरेचे कितें तरी डिफरंट एक हें जावंक ना अजून ते एसिड म्हणून जे पळय एसिड अशें मारतलो जाल्यार मारतल्याकूच भंय आसतले ते एसिड आपल्याचेर पडटले म्हणून कळ्ळें. जे पळय बालदी आतां आहा हांगासर ते व्हेरीफाय करता हे कितें ते दिसता पळय ती ऑयल कशी दिसता पळोवपाक. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, नितीक्षा गांवकार, डायलन रॉड्रिगीस, रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. स्मार्ट सिटी म्हटले काय राजधानी पणजेची याद जाता, हातूंत कांय दुबाव ना. पण स्मार्ट सिटी कितली स्मार्ट जाला हे कोणाक वेगळ्या पद्धतीन सांगपाची गरज ना. कोट्यांनी पैसे मोडून पणजे स्मार्ट सिटी करपाचेर भर दिवपी गोंय सरकाराच्या येवजणेन बरेच प्रस्न निर्माण केल्यात. फुडल्या टप्प्यात म्हापसा, वास्को, मडगांव स्मार्ट सिटी प्रकल्प चालीक लावपा खातीर आमी वावुरतले अशें मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाक लागून मडगांवकारांच्यो आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया मुखार आयल्यात. पळयात पुराय बातमी. राजधानी शारात उदक भरपाच्या प्रश्नाक लागून थळाव्या अधिकाऱ्यांचे अपुरे नियोजन आणि चुकीचे प्राधान्य उक्ताडार आयले. स्मार्ट सिटी म्हणून पणजेच्या प्रकल्पाविषयी चौकशी जाली. अमृत योजनेखाला म्हापसा, वास्को, मडगांव ही स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा. हो प्रस्ताव केंद्र सरकाराच्या अमृत योजनेचो एक भाग आसा. पणजेच्या लोकांक जो अनुभव येयलो तो मडगांवकारांक नाका. स्मार्ट सिटीचो प्लॅन लोकां मुखार दवरपाक जाय अशी मागणी सध्या मुखार आयल्या. मडगांव जे काम चल्लां गेल्ल्या 30 वर्सां जे काम चल्लां ते स्मार्टच आसा. कारण ते खंयच्या अर्थान लोक करतात ते डिफरंट. आतां पळय रोडाचे हॉटमिक्स जावन 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 जे फुटपाथ वयर आशिल्ले एक टायमार सिनियर सिटीजन बॉम्ब मारताले की फुटपाथ वयर जाल्यार आनी वयर पावले मारपाक त्रास जाता. सो इतले फावट हॉटमिक्स घातले वर्सां सब स्टँडर्ड बंद जाल्ले उपरांत परतून हॉटमिक्स घालपाक पडले की आतां रोड वयर जाला फुटपाथ सकयल जाला. आतां ते कारणाक लागून आतां आमचे डिसिजन घेता की एंटायर गार्डनाक बॅरिकेड करचें म्हण आय मीन रेलिंग घालचें म्हण सो दॅट व्हेकल्स तेजेर वचना जावं समजलें. सो ही स्मार्ट वर्क्स न्ही जाल्यार कितें त्याच दिसा तेणी हेंवूय डिसिजन घेतिल्लें की नेक्स्ट टायम जेन्ना हॉटमिक्स जातलो तेन्ना स्क्रॅप करून काडटले. सो आमी रावले आतां ते स्क्रॅप जाता ना. सो ही जी स्मार्ट कामां चालू आसा ती टिकना ती. पूण एटलिस्ट मडगांवकारां तरी जे पणजेकारान भोगला इतलीं वर्सां स्मार्ट सिटीच्या नांवान ते आमकां मडगांवकारांक भोगपाक आमकां पाडी येवची न्ही म्हण आमची इतली अपेक्षा आसा. कित्याक हे स्मार्ट सिटीच्या नांवान फक्त ते सेंट्रल फंड काडपा लागून आनी ते कशे भाशेन मिसयूज करपाचे हे इतलेच दिसून येता अशें आमकां दिसता. सो पणजे जें सफर जाला पणजेचो लोक जो सफर जाला ते भाशेन मडगांवान सफर जावचें न्हू ही आमची सामकी काळजांतल्यान मागणी आसा. बेसिकली आमचो ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसा पणजेची स्मार्ट सिटी आनी 2 विका पयलीं आमी ऑलरेडी एक मिटींग जाल्ली मास्टर प्लॅन 2041 तो आमी तेन्नाच गव्हर्मेंटाक एक्सपोज केल्लो. जाल्यार फुडें वचून आतां जे ताणें अर्बन डेव्हलपमेंटान म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ही आतां स्मार्ट सिटी म्हणून करपाक थारायल्या. म्हाका दिसता मडगांव आनी म्हापशा ही कितली स्मार्ट जातली ती लोकांक पयलीं म्हणल्यार पळोवन येवपाक जाय की ती ग्रावंड रियालिटी आसा. जो पर्यंत आमी ग्रावंड रियालिटी एक ताची एसर्टेन करून एक प्लॅन काडना ग्रावंड रियालिटीचो ताचेर बिल्डींग बांदून कांयच फायदो ना. कित्याक जशें पणजे बुडला तशेंच मडगांव बुडटले. आयच्या दिसा एटलीस्ट चलपाक जाता. पणजे जर तुमी वचून पळयले ती स्मार्ट करून मनोहर पर्रीकर आसतना स्मार्ट जावपाक चालू जाल्ली. आतां प्रमोदाचो दुसरो टर्म जालो तरी स्मार्ट जायना आनी ते पणजे जशी बुडत आसा तशेंच मडगांव बुडटले. आनी हांगा वयल्यान थंय एटलीस्ट मांडोवी आसा सायडीन. हांगा फक्त तो रिवर साल म्हणटा तो गटर आसा सायडीन आनी कांय ना. सो कितें पयशे खूब लागतले हेका. तुवें मास्टर प्लॅनाचो जर तुवें क्वांटम पळयलो जाल्यार 120 कोटी असो तो कन्सल्टंट म्हणटालो. स्मार्ट सिटी जी आसा तो एटलीस्ट 1000 कोटीचो स्कॅम आसतलो. आमी अख्खी गोंयभर भोंवतात. गोंयभर भोंवतात आमी पणजे पळयलें. पणजे परिस्थिती कितें जाली ते अर्दुकूट तोडयली. स्मार्ट सिटी जाय ते सारकी परफेक्ट जावपाक जाय ती. कोणाक बंधनकारक आसपाक जायना ती. कोणें ऑब्जेक्शन हाडपाक जायना ती. पब्लिकेक घेवनूच
व्यापाऱ्याक घेऊनच ती स्मार्ट सिटी बसोवची अशें जाल्यार ह्या मताचो हांव आसा तांकां दुखलो न्हय ही कितली वर्सांची दुकानां 50-60 वर्सांची दुकानां ती मोडपा वतली ह्यो बिल्डिंग्यो मोडपा वतले पूण तांकां खंय तरी तुमी हें सॅक्रिफायस करपाक जाय हें म्हाजें म्हणणें आसा. सो किती सजेशन आसतले तुमगेले आनी बाकी कितें आसतलें ह्या स्मार्ट सिटी खातीर? स्मार्ट सिटी खातीर तेणी सगळे पयलीं प्लॅन दाखोवपाक जाय न्ही तो स्मार्ट सिटीचो प्लॅन कितें लोकां मुखार दवरपाक जाय. आणि हे गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आहा तो बरें विचार बरें आहा. स्मार्ट सिटी मडगांव म्हापशा जावपाक जाय. हे खूब ओल्ड जाल्ले आहा 50 वर्सां 100 वर्सां जाल्ले आहा बरें ओल्ड आहा पण आमी गव्हर्मेंटान विचार घेतलेलो आहा करपाचें हेजेर आमचो कांय हें ऑब्जेक्शन ना पण हें करतना आमचे मडगांवचे वेपाऱ्यांक तज्ञ मनशांक कन्सल्टंटांक सगळ्यांक आपोवपाक जाय तेंचे विचार घेवपाक जाय ऑब्जेक्शन सजेशन घेवपाक जाय आनी फुडें हो पावल घालपाक जाय. एका सगळ्या लोकांक एकट्या हाडात तज्ञ मनशांक आपोवया हेजेर विचार करात आनी फुडें पावल घालात कित्याक पणजे सारको त्रास जाल्लो आहा लोकांक तो आनी त्रास फुडें जावपाक जायना तेजेर विचार करचो आनी फुडें स्टेप घेवपाचो. मडगांवान ह्या सिटीन पार्किंगाचो व्हडलो प्रश्न आसा पार्किंगाचो भयंकर व्हडलो प्रश्न आसा तो सुटावो करचो. तशेंच ड्रेनेज प्रॉब्लेम आसा आतां कितले कडेन ब्लॉक जाल्ले आसा कितले कडेन कितें कितें ड्रेनेज प्रॉब्लेम आसा ड्रेनेजी बारीक आसल्या कारणान ते ड्रेनेज वेवस्थीत त्यो चलनात ताजो प्रश्न सुटावो करचो आनी मागीर स्मार्ट सिटी करपाक फुडें सरचें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. बरें हें जर केलें ना जाल्यार पणजे सारकी परिस्थिती हांगा जातली? डेफिनेटली जातली न्ही. आतां पणजे पळयता तुमी न्ही पणजे सद्या कितें हाल जाल्ले आसा ते तशीच मडगांवान बी जातली हातून कांय दुबाव ना कित्याक ड्रेनेज ही कोण तुगेली ड्रेनेजीचो प्रश्न आमीच सुटावो करपाक जाय. कोणे तरी टॅक्निकल मनशाक हाडून इंजिनियराक हाडून ते कशे भशेन तो प्रश्न सुटावो जातलो हें पयलें पळोवचें पडटलें. प्लॅन तयार करचो पडटलो. प्लॅन केल्या शिवाय कितेंच जायना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. वेंचणुको अजून पयस आसतना साश्टीत राजकीय तणाव वाडत आसा. पयलीं आम आदमी पक्षाचो बालेकिल्लो म्हण पळयल्लो साश्टी सध्या खर संघर्शात सापडला. ज्येष्ठ राजकारणी परत येतात, निष्ठा बदलता आनी टिका पयलींच भौशीक रितीन जाता. पळयात पुराय बातमी. आदलो आमदार आनी मंत्री मिकी पाचेको हांनी बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांचेर खर टिका करून तांची पात्रताय, ताचो राजकीय पक्ष आनी पदा वयली ताची प्रभाविताय हांचेर प्रस्न उपरासले. ही फकत पत्रकार परिशद न्हय ते नाट्यमय राजकीय प्रदर्शन आशिल्ले. आयकॉनिक बीच म्हणटाचे एक 3 स्टार हॉटेल आहा विलियम्स म्हणून एडे पावचे पयले तेच बुकल्याक कॉन दवरला रस्त्याचेर हणपण आहा हांव तुमकां आतां मुद्दम तुमकां दिता हे तुमकां दोरयाय तुमकां चोयाय हो आयकॉनिक बीच ही आयकॉनिक बीच म्हणटाचे रस्त्यार हे कोण तर थिंगा शेतकारांचे शेतपेढे जाता म्हण हिंग आयकॉनिक बीचीच्या आजरान लोक वयतात आजरान लोक वयतात त्या रस्तो काबार जालो आहे. तूं त्या रस्त्याचे कांय कोना मरे तूं पयशे थोडे पयशे पडत कितें घाल थिंगा ते फोंड पडले तेजेर लोकांनी फोन दवरलो आहाय थिंगा हें दिसती पडटा तुका पूण तुका लोकांचे शेतां कोण दुसऱ्या मतदारसंघांनी ऑफिस उक्ते करपाक हें पयलीं कर मरे तुगे मतदारसंघाक तुगे भाडाले कोलवा किरी काजी तोय मरे ती साफ कर मरे पयलीं ती जायना तुका पूण कितें ग्रँड मॅच्युरिटी दाखयता पूण आपाचो आपान तरी बरें काम केलां मरे आनी आप तरी सारकें म्हणजे दिल्ली हें केलें तें केलें म्हूण तुमी दिल्ली कितें केलां दिल्ली सलाम आहा तितल्याक बोलया मरे तुमी दिल्ली लोकांक तुमी दाखयलां दिल्ली तुमी कितें केलें तें सगळे रोहिंग्या बांगलादेशी आनी बोलया मरे तुमी थिंगा आनी ते सलाम म्हणटा ते गेले आपान पोशिल्ले तेंगा रोहिंग्या आनी थिंगा आनी ही बेतालपाची येता न्ही व्हड हायप करता उदक सोडपाक अरे उदक सोडपाक 10 लेबर हाडले सकाळी वचून थिंगा काम करता ते लेबर हाडून 10 कितें जाता 8-9 हजार पडटा 800 रुपया घेताय ते दिसाक ते लेबर 1000 घेताय 10 लेबर घालून कामार आसले एक मिटराची एक ट्रेंच मारते 1 मिटराची 1 फूट बरी त्या जाग्यार मारपाची का 200 मिटर उदक फ्लो जाय वयता घोवन वयताले थिंग तर 1 फुटाचे मारलेले 2 वरां 1 वरा पासून काम आसना 1 वराचे ते मागीर ऑटोमॅटीक रूम जायत वयता उदक वचपाक लागल म्हणटच पूण म्हाका आसता वयर मारना
तेजे कलेक्शन जावपा जाय माता असतो माल खंय जो जाग्यार सेंडिंग मातशी उदक वयर आहा ती माला आनी इतली बी ट्रेंच मारल्या इतली मिटर हाफ विच इज व्हेरी बॅड. अरे बाबा हे वेंदी हे करता सांगूंक सोदता मुगे हांव बाणाल्याकू 10 वर्सां आमदार म्हूण काडा हांवें केन्ना एणे गूण पोसले बाणावले मतदारसंघात गूण पोसले दीस उजवाड्याक घान घान भोंवताय ते रायफल घान भोंवताय ते सगळे एणे गूण पोसले ते हांवें केन्ना पोसूंक न्हय. आनी तुगे पयलीं बरें तूं बाणावले मतदारसंघ पयलीं चोय बरें तूं इदे विशय खंय शेतां जाल्यार पासून उब रावता जाल्यार तूं व्हड व्हायरल करता बरें व्हिडिओ. सध्याचे 2 आमदार आणि तळागाळाचो तेंको आशिल्ल्यान आपान साश्टी ह्या वाठारात आपली सुवात तिगोवन दवरल्या. हो वाठार सादारणपणान भाजपाक प्रतिकूल दिसता पूण परिस्थिती चड गुंतागुंतीची जायत आसा. काँग्रेसीचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत परतून येवपाची तयारी करतात पूण हे खेपे भगवो घालून कॅबिनेट अधिकार मेळपाची शक्यताय आसा. साश्टीत राजकीय बदलाचे वाटेर आसा वय. राजकीय शक्ती बेगीन बदलत गेल्यार एक गजाल स्पष्ट जाता. सालसेट आता फकत बालेकिल्लो उरना रणभूमी आसा. कामत सारख्या नामनेच्या व्यक्तींनी भाजपात प्रवेश केल्ल्यान आणि मिकी सारख्या दावेदारांनी दाव उबारिल्ल्यान आपाच्या प्रभावाक पयली केन्नाच नाशिल्ले भशेन आव्हान दिव येता. वेंचणुकेचो हंगाम अधिकृतपणान सुरू जावचे पयली साश्टीतल्यो सर्ती वाडल्या. आपा खातीर खर लारा झुजपा पासून वादळ सोंसपा कडेन लक्ष केंद्रीत जाला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशिश गोयेकार आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. जुलय महिन्याच्या पहिल्या सप्तकात पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDन 6 तारखेमेरेन गोंयांत दर दिसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी करून मध्यम पावसाचो अदमास उक्तायला. पावसा वांगडा खर वारे लेगीत येवंक शकता. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. मंगळारा दिसाच्या सुरवेक वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. सकाळी थोडो पावस पडूं येता पूण दनपारां चड करून सुकी परिस्थिती जाणवतली. सांजवेळा मेरेन पावस परतून येवपाक शकता. आर्द्रताय आणि उष्णताय बरीच जाणवतली. तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक आसूं येता. गोंयांत 6 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट. दर दिसा मध्यम पावसा सयत केन्ना केन्ना उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. पावसा वांगडा खर वारे घोळपाची शक्यताय. मॉन्सून उणो जाल्ल्यान विखुरिल्लो पावस आणि नितळ मळब. उत्तर आणि अस्तंत बंगालान चक्रीवादळ यंत्रणेक लागून हवामान बदलपाची शक्यताय. दमट हवामाना वांगडा सांजवेळार परतून पावस पडूं येता. बदलत्या हवामानाक लागून लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.